विकसित भारत. आता विकासाची दारां आमकां ह्या पुला वयल्यानूच उगडटली आनी खंयच्यान विकास जावपाना. कित्याक हे पूल आमचो आता तो बंद केला. आता तो कितें फाटल्या संडे तो डॅमेज जालो. फाटल्या संडे ते आता फाल्यां परत संडे, सो 8 दीस जाले. 8 दीस ते येवन पळयता पीडब्ल्यू ऑर्डर तेंचे कितें तरी टेक्निकल्स आमी तेतून वचता. तर तेंच्यांनी जर आता जे इतले चित्त आसा तर आमी डिमांड करता की आमकां हांगर एक नवो ब्रिज जावं ह्या तेचेर. आनी ती कितें बेजलेस डिमांड आमी करना. कित्याक आता भाईन सांगले की 2000 हितून तेंच्यांनी जी फायल घातलेली तीच फायल तेंच्यांनी फुडें मूव करपाची. तांकां कितें काम अशें चड अशें येना न्ही की नवे करपा. आनी आमी प्रत्येक हेका आमी लेटरां केल्या. जे आमी आमदार आसा आमचो तेका आमदाराक आमी लेटर केला. मागीर डेप्युटी कलेक्टर आसा कलेक्टराक लेटर केला. पंचायतीक केला. जो आमी जे खंयचे माध्यम आसा त्या हेतून जो पूल जावपाक शकता त्या हेका आमी प्रत्येक माध्यमाक आमी लेटर केला. पूण आमकां रिस्पॉन्स अजून कांयच मेळना. सो हांव आतां कितें म्हणटा जशें म्हटलें विकसीत भारत तसो आमच्या ह्या जुंयाचो मातसो विकास करचो. विकासाचे दार आतां सांगलें तुमकां तशें ह्या पुला वयल्यानूच वयता. हो पूल ना जाल्यार आमी कांय ना. आता भुरग्यांची 12th एक्झाम आसा. भुरगे खंय खंय ट्युशनाक वयता. आता रातचे जेन्ना येतले तांकां बेगीन येवचें पडलें. ट्युशन साडून अभ्यास साडून बेगीन येवचो पडलो. कित्याक फुडें तांकां चलत वयचें पडलें. आता चलत ते कशे रातचे एकटे भुरगे वयचे ना. आता कितें आसा गाडी वयता तेन्ना पेरंट्स तांकां हाडूंक वयताले. तू बाबा राव लेट पर्यंत आमी वयता. आता थोड्या दिसांनी 10th एक्झाम जातली. सो भुरग्यांच्या आमचे परीक्षेचे कशें कितें. सो ते हे सगळो विचार सरकारान करचो ह्या आमदारान करचो इतकेच मागता. आनी ह्यो पळय खंयचो भेदभाव न करता आनी आमी कितें बेजलेस खंयचेच आमचो डिमांड एकूच आसा की हो पूल हांगर नवो ब्रिज करचो. आमी कितें व्हडलो ब्रिज मागना. आमकां सगळे मेडिकल फॅसिलिटीक लागून खंय खंय हांगर आतां सांगलें पळय कोणी शीक पडलो जाल्यार उखलून ताका फाटीर मारून हांगर हाडचो पडलो. सो ते मातशे खंयसर तरी चिंतचो विचार करचो सरकारान या आमदारान विचार करचो. आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन जाता तितलो बेगीन इतकोच आमचो डिमांड आसा की हांगर नव्यातलो नवो जो एक आमकां सादो जी गाडयो वयता पळय तसो ब्रिज करून दिवचो. इतकीच मागणी.